आझादी का अमृत काल मनयता आसतना आज डॉक्टर टी.बी. कुन्ना, क्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्ना हांची डेथ एनिवर्सरी. म्हाका दिसता गोंयाक राष्ट्रवादा कडेन व्हरपी आनी गोंयाक भारतीय राष्ट्रवादा कडेन जोडून घेवपी सगळ्यात महानायक जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार डॉक्टर टी.बी. कुन्ना. म्हणजे आमी पळयता की तांच्या सक्रिय सहभाग म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो. ह्या गोंयच्या इतिहासांतलो केन्नाच विसरलो वयचो ना. आणि खरोखरूच आज तांकां आदरांजली दिता आसतना समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रद्धांजली दिता आसतना ह्या अमृत कालाच्या निमित्तान डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांकां हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता. आणि परत एकदा म्हणजे द फादर ऑफ नॅशनलिझम, द गोवन फादर ऑफ नॅशनलिझम असो ज्यांचो उल्लेख केलो वता त्या डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली दिता. तांचें कार्य हे सदोदीत गोंयकारांच्या स्मरणार्थ उरचें, भावी पिढीच्या स्मरणार्थ उरचें हाच्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यात कार्य केलें वयतलें. आणि विशेष करून ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्साच्या निमित्तान असे जे सगळे फ्रीडम फायटर्स आसा, आमी जशें म्हटलां की शाळेक तांची नांवां दितले, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम जेणे करून आमच्यो स्मृती परत एकदा जागे जावपाक जाय आणि आमकां नॅशनलिझमा कडेन नवीन पिढयेक जोडून घेवपा खातीर विविध कार्यक्रम हे सातत्यात गोंय सरकारच्या वतीन केले वयतले.